एकूटम जावन बापा आमी जमल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच कळसान तुजो मोग करता एकूटांची एकत्रेकता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केला पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन ससनी जिवीत आमकां जोडून दिला एकूटान जावन बापा आमी जमल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रेकता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो शांती शांती जावन आसा सोम्याने आम्हा सोमेस्तांक दिवचे एक वर्ते देणे ह्या संवसारी सोमे जेजू ते सर्गींची शांती स्थापीत करूंक आयलो ही शांती हर एका मनशा थंय वस्ती करी जाय आनी हो सगळो संवसार एक शांतीचे बिडार जायचंय हे जावन आसा सोम्याची खुशी आनी ह्या पासो तो सोमी वावुरलो आनी शांतीचे दूत जावन आपणाच्या श्रीसांक ताणें धाडलें आनी आम्हा सोमेस्तांक ते शांतीचे दूत जावंक तो आमकां आपोवण दिता जायते बडी शांती खातीर वावुरी नासतना स्वार्था खातीर आमी वावुरल्या ह्या बसोत पश्चाताप पावया हेरां थंय शांती स्थापीत करूंक जाय अशी कृपा सोमी आमकां फावो करून दी आनी आमचे थंय तिनसे सर्गींची शांती सोमी रुपीत करून दी ती रोसून दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरें पेटोवचे बसत आमी आदरलेलीं पदकां उडासा खाडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बुकसाणें आमी मागया पदकाची दूख धरून सांगात मागया हांव पदकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोवड अपराध ह्या बसत बगेव सदां सांगता सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सेंबांक तूं वखद लायताय आनी ते नवे करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय तुवें बसयलेली देणी आमी वळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव करिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरवसो तीर कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपणा कुशीन ओडले. लोकांक पावलाक पत्रयले आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओन व्हेले. पूण शिस्ताचे बंतवणी एकठांय जातेस तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बार्नबास दर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबास दर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट कर जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्ताक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोगाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसता बावर्तान तीर रावोंक सिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरचे अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत तांणी मलगडे नेमले आनी विश्वास दवरूंक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केले. उपरांत पिसिदियाच्या प्रांत्यांतल्यान उतरून ते पंपियेल्याक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतर परगट करून जातेस ते अतालियाक गेले. शेकी थंयतावन दर्या वाटेन ते अंतियोगाक फाटीं आयले. येद्दोळ पर्यंत संपयल्ल्या कामाचे सुरवेर देवाचे मजत मागून तांणी समर्पीत केल्ले हांगा पावतेस सभेच्या सर सांद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें आनी जुदेव न्हय आसल्यांकी कशें तांणी बावर्ताचें दार उगडलें हेंय तांकां विवारून सांगलें. थंय सिसा सांगाता ते जायते काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी राजवटकेची प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुजी भक्त तुका दीन वस्तले. तुजे राजवटकायेची महिमा वाकणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नांव वाडटले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजी राजवटकेची प्रतिष्ठा महिमा कळी जातली. तुजे राज केदींच न्हय आळवोवचे. तुजी राजवटकी संततीचे संततेक बाळटली. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची वगळीक हांव गातलो. सगळे मनशांकूळ ताजें नांव वाकणतले. ससनाच्या ससनाक. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेस्परा तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान कश्ट मोरान सोसून मेल्ल्यांतले पुनर जावंक आनी अशें आपल्या महिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियेवचेय नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशीं पाटी येता म्हणून हांव सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा जरशीं वेता म्हूण आयकोन तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमानशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आनी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायलेल्या प्रमाणेच करता म्हणून संवसाराक कळीत जायचे न्हय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. ही उतरां आमी हर एक फावटी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी ही उतरां आयकना. सोमी ह्या संवसारी ते सर्गीचें समाधान स्थापीत करूंक आयिल्लो, पूण आमची संवसारी जिवीत, संवसाराची परिस्थिती स्थिती आमी पळयली तर केन्नाच आमच्या तावन कसले कश्ट परिहार जावचे वा कश्टांत तावन आमकां संपूर्ण सुटका मेळची, कंत बेजाराय आसन आसतना रावचें वा हेरांत तावन निंदा अपमान मेळनासतना रावचें, असली एक स्थिती केन्नाच आमकां पळोवंक मेळना. कश्टां वयर कश्ट, आकांत, दगदवणी हे सगळें जिविताचो भाग जावन आसा. पिडा शिडा वेव्हारांत नश्ट हे जिविताचो आनी एक भाग जावन आसा. आनी ह्या वखदां समाधानान जियोवचें कशें? सोमी कसलें समाधान आमकां दिवंक आशेता? समाधाना विशीं उल्लेख करता आसतना सोमी म्हणटा, जें समाधान हांव तुमकां दिवंक आशेता तलें समाधान संवसार दिवंक आशेना. अशें आसता सोम्यान आमकां दिवचें तें समाधान कसलें? ह्या संवसारी जें समाधान आमकां फावो जाता तें तात्कालीक जावन आसा. थोड्या वेळाक समाधान आसतलें वा आनीक थोड्या वेळान समाधान पयस सरून खंत बेजाराय खंडीत आसतली. पूण जो सोम्याचो मोग करता, जो देवाचो मोग करता, ताचे थंय शाश्वत समाधान स्थापीत जाता म्हणलें बरी सोमी आज उलयता. तर हें कसलें समाधान? हें समाधान भायल्या स्थितीचेर होंदून आसना वा भायल्या स्थितीचेर तें होंदून ना. भायली परिस्थिती कसलीय आसूं दी, कितलेय कश्ट आसूं दी, पूण सोमी स्थापीत करूंक आशेता तें समाधान आमचे भितरलो मनोभाव. कश्टा वेळार जेन्ना आमच्या जिवितांत पिडा आयली, नश्ट जालो, तेन्ना म्हजो मनोभाव कसलो? ह्या कश्टा मदें जशें आयच्या पयल्या वचपांत सांग पावलो त्या लोकांक म्हणटा, भावार्थांत थीर रावा, बरवशान थीर रावा. असलो भावार्थ आनी बरवसो आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन तें शाश्वत समाधान, सर्गीचें समाधान आमचे भितर वस्ती करता.
देखून सोमी जे कितें स्थापीत करूंक आशेता ते भायले परिस्थितींत समाधान न्ही, बागारे आमचे भितरलो मनोभाव, आमचे थंय आसा तें शांत वातावरण. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या पिडे वेळार ह्या सर्व परिस्थितींनी सोमी अजुनूय वावर करता आसा. सोमी ह्या सर्व परिस्थितीचेर ताजो कंट्रोल तो दवरना आसा. असलो एक मनोभाव आमचे थंय रुपीत जालो तर खंडीत जावन आमचे थंय तें सर्गीचें समाधान स्थापीत जाता. आयचें पयलें वाचप आमी पळयलें. थंयसर आपोस्तलांक कश्ट आयले. अंत्योखातावन आनी इकोनियातावन सुदैव येवन लोकांक बडकावन परत तांकां सुदैव धर्माक फाटीं आपोवन व्हरूंक तांणी प्रयत्न केलें. एका रितीन घर वापस म्हणल्यार बरें. आनी ह्या वक्ता पावलूक ते मारता ते तरी पावल ताच्या वावरांत तो फाटीं सरना. बगारे ताका कश्ट आयले म्हणून तो खंतीन भरच्या बदलाक जे कितें सोम्यान ताका वावर दिला तो वावर तो फुडें सरता, त्या वावरांत फुडें सरता आनी तो वावर तो कंटिन्यू करता. आनी ह्या वक्ता ताचें उतरां जावन आसा ते देवाच्या रासांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांनी उतरां जाय. देखून ह्या कश्टां मदीं पावल थंय समाधान आसलें, कित्याक ताणें खरेपणी सोम्याचो मोग केल्लो आनी खरेपणी सोम्याचेर ताणें भावार्थ आनी बरवसो दवरलो. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां कश्ट सुकले ना ते, पूण ह्या कश्टां मदीं सोमी ताजो वावर करून आसा. सोमी ह्या सर्व परिस्थितीचेर ताचे कंट्रोल करनासा म्हणल्यार तो बरवसो आमी आमचे थंय दवरया आनी सोम्याचेर फाटीं येवन देवाचेर बरवसो आनी भावार्थ दवरन आमचें जिवीत समाधानाचें जिवीत जावन आमी परिवर्तन करया. ह्या दिशेन एवकारिस्तांत परगट जावचो तो सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक तरेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बाबा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वार तुका भेटोवचो. घे बाबा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वार तुका म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनकानी महिमेत आमच्या लेखपळी सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशेन केल्ली तुजी पोवी सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका ओपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगोवंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उसारा व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजी महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी आमी करची वर्त्या दाबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषान उलासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार Povid, 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 dălbaram sol serves portu, sărgani somsar porla tuja vaibhava, un sărgin tuca jai jai jai, un sărgin tuca jai jai jai. Serves poracina vieta tacace, un săghitu cace, ce, un săghitu cace, ce. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगळ्यात परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कोर्त कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फज जडीन मुखार मोठ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां आमच्या देवाचे मेळ संगती भगीवन जुजे जपती भगीवन धर्मता आनी सर काळीन तुका वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुशीदांव तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान नक्तरेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय. कित्याक सटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवास असो. माया मोगाचो गुट जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककुत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककुत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया, जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरचें भाग म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Agivonta e Jesu mogala e Jesu dayala e kurpe sagora daya Agivonta. प्रार्थुया.
भोव मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझी दयाल दिश्ट घाल पास्कांचे संभ्रमणेन तुझ्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या दिसान दीस पोशण आनी अविनाशी पुनर्जिवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. तुस मोसो तिरादा तुस मोसो सांबाळना तुस मोसो तिरादा तुस मोसो सांबाळना. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. मोगाळ तुझा सोवे आमकां म्हया आशीर्वाद आमकां सच्चे खरें आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतल्या बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.